हणजूण पुलिसांनी शेनवारा केनियन सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 2 केनियल बायला दलालांक अटक केली, जाल्यार 5 केनियन चलयांची सुटका केली. ह्या पीडित चलयांनी अर्ज संस्थेकडेन संपर्क केलो आणि ताचे वरवीं पुलिसांनी ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मात आता ह्या प्रकरणात धक्कोदायक म्हायती मेळटा. ह्या केनियन सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचे नॅक्सेस आशिल्ल्याचे कळटा. हो पुलीस कॉन्स्टेबल खंय हे केनियन दलाला कडल्यान हप्ते घेतालो. ह्या कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी GRPत बदली केल्या आणि ताच्या आड खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. काल हणजूण पुलिसांनी एक केनियन इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट बस्ट केले. त्या केसीत हणजूण पुलिसांनी 5 केनियन नागरिकांची सुटका केली, 5 केनियन बायलांची सुटका केली आणि तातूंत 2 केनियन बायलांक अटक केला हे सेक्स रॅकेट चलोवपी. आणि तितून एक नायजेरियन कोण आसलो दादलो, तो नायजेरियन एब्सकॉन्डिंग आसा आणि पोलीस त्याच्या मागार आसा ताका अरेस्ट करपाक. आतां हितून एक धक्कादायक अशी घडणूक म्हणटा ती गजाल म्हणटा तो मुखार आयला की ह्या प्रकरणात एकंदरीत प्रकरणात एक पोलीस कॉन्स्टेबल हेंच्या कडल्यान हफ्ता वसुली करतालो खंय आणि पोलिसांक गजाल कळ्ळा आणि इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतला आणि ताका GRPक ट्रान्सफर केला आणि इंटर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तेजेर चालू आसा. ह्या 5 आतां केनियन कोण आसा, ह्या 5 केनियांतले भितरले एक विक्टीम आसा, विक्टीम बायल ती अर्ज NGOच्या हितून इल्ली कॉन्टॅक्टान इल्ली आणि अर्ज NGOन हणजूण पुलिसांच्या मेळोन ही तेंच्यांनी एक प्लॅन तयार केलो आणि ते दोगूय पोलीस आणि NGO ह्या दोगूनी मेळून हो प्लॅन बस्ट केलो आणि अशा तरेन तेंची सुटका जाली आणि ती आतां प्रोटेक्टीव होम्सा भितर आसा. हेच्या फुडली अपडेट आमी तुमकां घेत येतले. पळयत रावात गोमंतक TV.